आज आमी आमचे बोंडला सिल्वन आमचे कॉटेजीस आसा न्ही, सो आमचे लोकां खातीर जे रेजिडेंट्स आसा तांचे खातीर एक बगी घेतले आमी. सो वी हॅव परचेज 2 बगीज. सो एक बोंडला दवरल्या, एक सरावली दवरल्या. दॅट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द गेस्ट. लायक बगी, एनी होटेल हॅज बगीज नो टू टेक योर people from the rooms to the wherever you want to go. So it's for senior citizens, whatever. So this buggy is for that. So तुझ्या रूमांतल्यान तुका रेस्टॉरंटान वचपाक, from there to visit the zoo. So all that, so people don't need to walk. So ते लॉन्च करपा खातीर बोंडला गेल्ले. प्लस बोंडला झूची जी कितें कामां चालू आसा थ्रू PWD वर्क्स आर गोईंग ऑन. रिटेनिंग वॉल म्हणात आनी कितें फेन्सिंग म्हणात, मागीर एवियरी म्हणात. सो एवियरीची काम सुरू जाल्लें, ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा एवियरीचे. आनी खूब आतां नवी म्हाका दिसता द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वील परचेज न्यू लॉट्स ऑफ न्यू बर्ड्स. And already तांचे कडेन आसा, आनी प्लस दे विल बाय न्यू एक्झॉटीक बर्ड्स, नायस बर्ड्स. सो इट विल बी लायक अ गुड अट्रॅक्शन फॉर चिल्ड्रन हू कम टू द zoo. How many buggies have been procured now? We have procured 2 buggies. Okay. Yeah. And how has been the response as far as the guest and all, everybody visiting? Very good, touchwood. We have opened it since last 1 year, and slowly, as it's more word of mouth. We are promoting, we have our website and everything, but ours is more word of mouth because and भायले लोक येतात, but चड आमचे गोंयचेच चड लोक येतात, स्पेशली सावथातले बी खूब लोक येतात. And they like our the cleanliness, the rooms, the service, everything, and they say it doesn't look like a government property. So we are very grateful for that की आमचेच गोंयचे भाव भयणां येतात आणि they are enjoying our property. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.